नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो. मायनॉरिटींचे विशय सरकार हुमकळत दवरता म्हूण चर्च बेजार. अल्पसंख्याक आमदारांचो केलो दबाव गट. विशय तडीक लावंक सरकाराचेर प्रेशर घालपाचो खासा बसकेन प्लान. ऑनलायन शिंदळकी रॅकेटाक उपाय कसो करप गोंय पुलिसांक कळना. सर्व्हर फॉरेनात, पुलिसांक प्रतिसाद ना. एजंटांची रॅकेटां मल्टीलेयर. 18 राज्यां फॉरेनांतल्यान शिंदळकेक चलयो. दाबोळी विमानतळार कस्टम्सान धरले 2.25 कोटींचे 7.5 किलो भांगर. कतार एअरवेजान दोहा सावन आयिल्ल्या साजीद अहमदाक धरलो. स्मगलिंगाचे दुबय भटकळ कनेक्शन. पावसान नेट धरलो तरी मडगांव पालिकेची पावसाळ्या पयलींची कामांच सोंपनात. गटारांत कोयर, रस्त्यार माती, रस्ते कुशीक झाडां वाडल्यात. विचारल्यार एकामेकार धुकलपाचें राजकारण. पणजे ते रेश मागूस रोपवे बांदपाक पर्यटन प्रकल्प उच्चाधिकार समितीची मान्यताय. रोपवे खातीर 15 दिसां भितर टेंडर. गोंयान फेब्रुवारीन 2016 डेल्फिक गेम्स 180 देशांक आमंत्रण. आनी 20 वर्सां सकयल्या चल्यांचे वर्ल्ड कपान अमेरिका, माली, सर्बिया, सेनेगल पावले क्वार्टर फायनलीन. खबरो विस्तारान. मायनॉरिटींचे कांय विशय सरकार हुमकळत दवरता म्हूण चर्च बेजारल्या. बुधवारा सगळ्या पार्टीच्या मायनॉरिटी आमदारांची चर्चीन बसका घेतली. सरकारा कडेन आडकल्ले मुद्दे चालीक लावंक म्हूण चर्चीन आमदारांचो प्रेशर ग्रूप केला. तांकां सरकाराचेर प्रेशर घालपाक सांगला. नव्यो शाळा आनी वर्गांक मान्यताय, माध्यम प्रस्न आनी बाकीचेय कांय मुद्दे बसकेन आयले. हे विशय घेवन बीजेपी अल्पसंख्याक आमदारांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री पार्सेकाराक शुक्रारा मेळटले. डायोसेशन सोसायटी आणि आर्च डायोसेशन सोसायटीन सगळ्या अल्पसंख्याक आमदारांची पणजे खासा बसका आपयली. सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण बसका घेवंक चर्चीन सांगिल्लें. बसकेक बीजेपीचे ग्लेन तिकलो, कार्लोस आल्मेदा, मायकल लोबो, अलिना साल्डानाय आशिल्ली. काँग्रेसीचे मॉविन गुदिनो, जेनेफिर मोन्सेरात, एलेक्स रेजिनाल्ड अपक्ष आवर्तान फुरतात आनी बेंजामिन सिल्वा आशिल्ले. सुत्रां सांगता ते प्रमाण बसकेन मुद्दे आयले ते अशे. चर्चीचे शिक्षण मळ्यावेले बरेचशे मुद्दे सरकारान तडीक लायिल्ले ना. काणकोण, उजगांव, दिवचले, पेडणे हायर सेकंडरींक ना मान्यताय. कितलेशेच स्कुलांनी क्लासी वाडोवंक घाल्ले अर्ज आडकल्यात. स्थायी समिती कडेन आशिल्लो माध्यम प्रस्न फुडेंच वचना. ही बसका इतल्याचेरच रावंक ना. अल्पसंख्याकांचे बाकीचे म्हत्वाचे मुद्दे. बीजेपीक सत्तेर हाडपाक अल्पसंख्याकांनी दिल्लो तेंको. पर्रीकार मुख्यमंत्री आसतना समोरासमोर चर्चा जाताली. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार मेळपाक जाला कुस्तार. बसका सोंपोवन भायर आयिल्ले आमदार आनी डायसेशन सोसायटीचो सचिव फादर झॅफ्रिनो डिसोजान सगळ्यो गजाली उलोवन दाखयल्यो ना. शिक्षण मळावेल्या कांय विशयांचेर बसका जाली इतलेंच तो उलयलो. The academic year already has started. The children, the students are at the helter-skelter, looking out for admissions, and they get panicky and so much pressure from the parents. So we thought of expediting the solutions in this field. What are the issues? Can you please tell? No, it was all educational issues just like that. We had always cordial relations with the earlier government, with this government, and we don't have any problems as such. But this, as I said, the Honourable Minister, they have got so much to do. Ours is one. There are so many things to do. Just to expedite this process, so to highlight, that's what we got some help from that. That's it. Regarding further improving various matters in the educational field, some practical difficulties were encountered, and in order that government should readdress these grievances in the field of education, whatever difficulties that are there in terms of whether it is some permissions for some higher secondaries in the rural areas and other related issues. After meeting the Chief Minister, we will also be calling on the Raksha Mantri as and when he comes to Goa. They have received also the cooperation of the present Chief Minister, but sometimes certain issues don't get as much importance, or they are not fast tracked in a manner they should be fast tracked. Why is the demand so mysterious? It is not very mysterious. I think tomorrow morning 10 o'clock you will all know about it, because
It is going in a way of a memorandum to the Honorable Chief Minister, who is the Education Minister. या विशयाचे एक निवेदन घेऊन बीजेपीतले अल्पसंख्याक आमदार मंत्री मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक शुक्रारा मेळटले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. ऑनलायन शिंदळकी रॅकेटाक उपाय कसो करप तोच खंय पुलिसांक कळना. ही रॅकेटां चलोवंक वेबसायटी चलतात त्यो अमेरिकेंतल्या सर्व्हरांचेर. सर्व्हर चलोवपी कंपन्यो गोंय पुलिसांक कसलोच प्रतिसाद दिवंक तयार ना म्हूण सायबर सेलाचो SP कार्तिक कश्यप सांगता. इतलेच न्ही, एजंट गोंया भायल्यान मल्टीलेयर रॅकेटां चलयतात. शिंदळकीक वेगवेगळी राज्यां आनी देशांतल्यान चलयो गोंयान हाडटात म्हूण अर्ज NGO सांगता. प्रुडंटान ऑनलायन एस्कॉर्ट शिंदळकी मंगळारा उक्ताडार हाडली. गोंयांत एस्कॉर्टाच्या नांवान कशे तरेन सर्रास ऑनलायन शिंदळकी चलता ते एजंटा कडेन संभाशणा सयत प्रुडंटान उक्ताडार हाडले. मात ह्या इतल्या सहज चलपी ऑनलायन रॅकेटाक पुलिसां कडेन उपाय ना. पुलिसूय ऑनलायन शिंदळकी रॅकेटां मोठ्या प्रमाणात चलतात हे मान्य करतात. रॅकेटांक उपाय जाय म्हूण पुलीस उलोवनूय दाखयतात. रॅकेटां फॉरेनांतल्या सर्व्हरावेल्यान चलतात. पुलिसांनी वेबसायटी चलोवपी अमेरिकेंतल्या सर्व्हर कंपन्यांकडे संपर्क केलो, मात ते गोंयच्या पुलिसांक खंय किकोत करतात, प्रतिसादूच दिनात. A list of all those websites and escort websites are prepared. We have that. We have written to all the service providers. Finally, the IP address of the servers were outside our country, so our laws are not applicable to them, and it is difficult for us to get the exact user and of this the IP, the end user of those servers, because information is not provided to us. ही रॅकेटां चलोवपी एजंट गोंया भायल्यान वावुरतात. पोलिसांनी तांचे नंबर काढून खंय चौकशी करूनय पळयली. ही रॅकेटां खंय मल्टीलेयर चलतात, ताका लागून खंय एजंट पोलिसांच्या हाताक लागनात. Phone numbers what we tracked were not here. These are of some contact numbers of some other agent in the NCR region or some other region. So we have passed on the necessary information to our counterparts in different states. अर्ज NGO ह्या मळार वावुरता. ते सांगता ते प्रमाण गोंय शिंदळकीचे मोठे केंद्र जाला. गोंयांत सुमार 18 राज्यां आनी बाकीच्या कितल्याशाच देशांतल्यानूय शिंदळके खातीर चलयांचे ट्रॅफिकिंग चलता. The traffickers are sure that that no action will be taken against them, even if they are arrested. Because the main issue is that most of the victims are from outside the state. Okay, we don't have special court. The case, as per Immoral Traffic Prevention Act, there is a provision for special court which the state can establish, which is not being established. असल्यो केशी तडीक लायतले जाल्यार गोंयांत खासा कोड लागतली. सध्या गोंयांत ती वेवस्था नाशिल्ल्यान गुन्यांवकारांक भंय ना जाला. चलयांचे लैंगीक अत्याचार आनी शिंदळकी रॅकेटां आड लोकां मदीं जागृताय करपा खातीर गोंय पोलिसां बरोबर अर्जान पोस्टर मोहीम सुरू केल्या. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी नवाज शेख. दाबोळे कस्टम्सान सुमार 2.25 कोटींचे भांगर धरले. बिरेस्तारा सकाळी कस्टम अधिकाऱ्यांनी दाबोळे विमानतळाचेर साजीद अहमदाकडच्यान 7 किलो 700 ग्राम भांगर जप्त केले. जप्त केल्ल्या भांगराचे मोल सुमार 2 कोटी 15 लाख. साजीद भटकळ कर्नाटकांतलो. कतार एअरवेजान तो दोहा सावन दुबयच्यान गोंयान आयिल्लो. ह्याय केशींतल्यान भांगराच्या स्मगलिंगाचे दुबय भटकळ कनेक्शन परत एक फावट उक्ताडार आयला. 7 किलो 700 ग्राम गोल्ड, जो कि पैसेंजर कोई आ रहा था दुबई से, साजिद नाम है उनका, उनसे ये गोल्ड रिकवर हुआ. हिंदुस्तान के बाजार में इसकी कीमत करीब 2 करोड़ 15 लाख रुपए के आसपास आकी गई है. एक्यूज का भी इंट्रोगेशन चल रहा है. उसके बारे में हम और जानकारी ले रहे हैं कि उसे किसने दिया. रहने वाला कर्नाटक के भटकळ का है. मध्य पूर्वेतल्यान दुबय, शारजा, दोहा, कतार सारकेल्या देशांतल्यान गोंयांत भांगर स्मगलिंग करपाच्यो एकार एक केशी सापड्यात आसात. फ्लायटींनी स्मगलर पॅसेंजर मेळटात तेय चडशे भटकळचे. ब्रेस्तारा, दोहा, दुबय सावन आयिल्ल्या कतार एअरवेजाच्या पॅसेंजराक गोंयच्या कस्टमान दाबोळे सुमार 7.5 किलो भांगरा सयत धरलो. दुबय सावन सलीम भाई नांवाच्या एकल्यान साजिदाक भांगर गोंयांत स्मगल करपाक लायिल्ले म्हूण कस्टम सांगता. साजिदाची फुडली चवकशी चल्ल्या. सध्या तो कस्टमाच्याच ताब्यान आसा. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. एक विराम.